दुसरे आमी एक अशें डिजास्टराचेर उलोवया ताचेर आमी खूब उलयल्यात कळ्ळें तुका आनी तांचो आमकां आत्रे पयऱ्यान फटको बसत रावता तुका तो चड बसना तूं तसो येता म्हाका आनी हाका सदांच बसता आमी अशें तुगेले मदींतल्यानच येतना पळय आमकां न्ही तो म्हळ्यार स्मार्ट सिटीचो आतां म्हाका तर इतलें अप्रूप दिसपाक लागला स्मार्ट सिटीचें की ज्या रस्त्याक हॉटमिक्स करपाची गरज ना ते रस्ते सद्या हॉटमिक्स जातात आनी जे रस्ते खणून दवरल्यात तांकां बाबड्याक कोण पळयत ना आतां हें कितें म्हाका एक गणीत सांग पळया किशोर तुका सांगता म्हणजे फर्स्ट टायम आय हॅव सीन आमी म्हणटाले इतले दीस की कॅपिटल सिटीचे लोक खूब सुखी तांकां सगळें मेळटा न्हू सामको इन्फ्रास्ट्रक्चर हें तें आयज कळून चुकला की अख्ख्या गोंयान काकूट दिसता म्हाका पणजेकारांची खरीच काकूट दिसता ज्या पद्दतीन प्रमोद भायर सरतकूच जी धूळ खावची पडटा पळय म्हणजे तुजें इतलें पॉल्युशन रस्तो ओके खणलो मरे तुमी खणटूच कोण तरी होणग्यान पडटलो बीन काय ना पडूं मरा तुमी कांयच पडलेलें ना इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर हें सगळें सहन करा म्हणजे कितें जालां एक तेंच्यांनी असो प्रमोद एक स्टँड असो घेतला की कितें करतले बोवाळ मारतले थकतले आनी एक गजाल म्हाका बरी आहा पणजे भितर कांय अशे 2-3 जागे हांवें पळयल्यात जे 15 दिसा फावटी सगळे फोडून दवरिल्ले मागीर कोण आयलो ना 15 दीस जाले कोण आयलो ना थंय मागीर कितें चललें तें खबर ना तुवें तुजे शॉपकिपरा बी जर विचारत की बाबा कितें जाला लास्ट मनीस काम करपी हांगा केन्ना पळयल्लो एक 10 दीस जाले म्हणटा ते सांगता कितें कॉर्डिनेशनूच ना कितें चल्लां काम कशें चल्लां कोणाचो पायपोस कोणाकूच ना आनी काल उत्पलान सांगलां तशें पणजेकारांचें धुळीवंदन वेगळ्याच पद्दतीन चल्लां म्हणून कळ्ळें ही धूळ खावन पूण इट इज द वर्स्ट सिच्युएशन ही सुद्धा एक डिझास्टर एक्चुअली मुख्यमंत्र्यान परत तेचेर मिटींग घेवन चल्लां कितें वर्स्ट म्हणजे तूं स्कुटरीन तर तूं प्रवासूच करूं शकना पणजेन कारण तुका इतली धूळ ते मास्क हेचे कोविडाची मास्कां लोकांनी आतां हे धुळी खातीर भायर काडची पडली इतकी परिस्थिती जाल्या पणजे ना आनी पण एक गजाल म्हाका ते खरेंच अप्रूप दिसता जॉयल ज्या रस्त्याक हॉटमिक्स करपाची गरज ना त्या रस्त्याक सामकें पावरफूल हॉटमिक्सिंग चल्लां आनी ज्या जाग्यार फोडून दवरलो पळय थंय मूस सुद्दां भोंवना कितें जालें काय म्हणून पळोवपाक See, probably, they are looking at it, the whole thing, as far as the G20 summit, almost 1 month. म्हाका दिसता की नाव ते हॉटमिक्स बी ते पयलीं रस्ते तयार करतले ते फॉर दॅट G20 तांचो हें जातलो तो बाकीचे ते कितेंय जावं म्हणटले ते हें आतां आमच्या ऑफिसाचे फुडेंच पळय रस्तो फोडला तितून भितर तेणी रस्तो कट केला तेजे फुडें मागीर आनी कितें तरी हें केलां सायडीन ड्रेन मारल्या ती मागीर पुरयली आनी आतां आनी कितें तरी व्हडलो खड्डो मारला आनी सामको ट्रॅफिकाचो मॅस करून घातला धूळ जाला आनी भायर सरपाचें ना ऑफिसान पळय आनी रातचें पळोवपाक गेल्यार तुका सांजचें अशें पळोवपाक गेल्यार अशें प्रमोद सांगता तशेंच दिसता की कोणाक पडलेलेच ना म्हणून कोणाक दिसना मनीसच ना पळय पडलें ना म्हाका काल म्हज्या एका फ्रेंडान बरें सांगिल्लें की तुमचे म्हणपाक जो ऑफिसाच्या भायर जो रस्तो आसा थंय म्हणपाक तुमी RTOक सांगात की तुगेलें लायसन्स जर दिवपाक जाय कोणाक जाल्यार त्या रस्त्याचेर गाडी चलोवन दाखय कारण ताणें जर म्हणपाक लागलो एक 25 मिटर बंद उडयनासतना जर गाडी चलयली हें लायसन तुगेलें म्हणटा धाडपाक कोता येता तो इतलो बरो ड्रायव्हर म्हणून सारकें आनी कसली टेस्ट घेवपाची गरज ना म्हणून म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्धा कळोंक जाय की आपूण रस्तो जो कितें खणला पळय तेचेर गाडी चलतकूच बाबा तेका डेंजर तेच्या जिवाक धोको आसतलो काय कितें कांयच ना पूण किशोर कितें जाला ते पळय तेणी सगळें अशें खडलां ओके and this has gone out of their control. 100%. Out of their control because there's no manpower to actually streamline this process. Streamline right now it literally looks like the capital city has been abandoned. It has been abandoned by the workers. It has been abandoned by the contractors. It has been abandoned by the smart city guys. It has been abandoned probably by the political leadership of the city also. समोर एकूच माग की पावसाचे पयलीं कितें तरी जाग्यार पडल्यार पुरो नाल्यार पडले आमी माग म्हळ्यार कितें तें जर मागूनय न्ही जावपा जाय तें जाल्यार पुरो माग एक्चुअली न्हू देवा कडेन माग मागीर स्विमींग कॉम्पिटिशन घेवया आमी पणजेच्या बाबतीन सिटीजनांक त्रास जावपी कसल्या गजालीचेर ज्या पद्दतीन बाबूश रिएक्ट जातालो आनी इमिजिएट एक्शन जातली पळय आतां म्हाका दिसता हे जे स्मार्ट सिटीचे वर्क आसा पळय त्याचो कांयच संबंध बाबूशा कडेन हे कोण तरी भलतोच कंट्रोल करता कशें दिसता कारण बाबूश ज्या पद्दतीन वग्गी आसा हे जर तूं पळयशीत जाल्यार आय हॅव जर कोण कंट्रोल करता जाल्यार सुद्दां बाबूश उलयत आशिल्ले
ना ना आता उलोवपाचे दीस सोंपले हांव आतां उलोवपाचें काय उरना. हांव इतल्याचेर थांबता. वेळ आमकां सोंपला. जनरली आमी जर तुमकां जर जाणून घेवपा जाय की पणजेकारांचे सद्याक कितें हाल चल्ल्यात ते जाल्यार मुद्दम एक पणजे पासय मारची आनी पणजे आणि सुरक्षीत वचचे. फिरचे गाडी घेवन यो अशें म्हणना आमी. पासय मारचे, हांव लिटरली पासय मारचे म्हणटा. तुका जशी हें न्ही सामकी जाल्यारूच तुमी कितें तरी पळोवपाक शकतले आनी लोकांच्यो वेदना तुमकां कळपाक शकतल्यो. एज फार एज वायल्ड फायर इज कन्सर्न आमचें म्हणणें एकच सादें. प्रत्येक खेपेक डिजास्टर जातलें आनी प्रत्येक खेपेक आमी कितले फेल जाल्यात हें जर आमकां कळपाक जाय. ताचे खातीर डिजास्टराची गरज ना. आमकां बारीक बारीक गजालीचेर सुद्दां आमी फोंडां पडपाक शकतात. ती परिस्थिती आमचेर हाडची न्ही इतलेंच मागता. थांबता. किशोर, जयल, थँक्स अ लॉट.